दिलबाग शेख माय नेम अँड आयज कितें जालें हांगा की आयज एम्ब्युलन्साक प्रायवेट एम्ब्युलन्साक हांवें ट्राय केलो सकाळच्यान हांव येयला हांगा 8 सुमार GMC सो येयला तेन्ना सगळे प्रायवेट एम्ब्युलन्साक हांवें विचारलें डेड बॉडी व्हरोंक जाय म्हणून वास्को सो ते म्हणपाक लागले की ना आयज आमचे स्ट्रायक आहा आमी स्ट्रायकाक लागून आमी खंयच कोणाक ड्रायव्हिंग करपाक दिवचे ना आनी कोण व्हरपाकूय दिवचे ना हांवें म्हटलें अशें कित्याक ना गव्हर्मेंटान आमकां आतां फ्री हे म्हटल्यार लोकां खातीर फ्री सर्वीस प्रोवायड केला एम्ब्युलन्स तरी आमकां तें आतां हें पडटा तेज्या बद्दल आमकांय कितें आमकां न्याय मेळोंक जाय म्हणून हांवें स्ट्रायक केला अशें म्हणून ते सांगता मागीर म्हाका हांवें कोणा कडेन विचारलें कोणें म्हाका म्हटलें सिस्टरीन की आतां फ्री प्रोवायड स्टार्ट केला 108 तूं ताका कॉल कर म्हणून जर हांवें कॉल केलें ते बाबडे 10 मिनटान हांगासर पावले आनी मायज अर्दे वर जालें तर म्हाका आतां बॉडीचे फॉर्मेलिटी जावसर म्हाका हांगा रावले पेशंट्स घेवन खंय व्हरपाची बॉडी आतां वास्को व्हरता हांव बॉडी हांगाच्या आनी कितें डिटेल्स जाय पडटा तांकां आनी तेंकां डिटेल्स म्हणल्यार बॉडी म्हणल्यार एज आनी खंयची बॉडी एरिया खंयची आनी तेजें नांव कितें बॉडी म्हणल्यार कोण डेड बॉडी आहा ते आनी एड्रेस तेचो सारको प्रॉपर एड्रेस आनी तेजे ते कितें रेजिस्टर नंबर तांकां गरज पडटा जी ते डॉक्टरान दिल्ली आसता ते सर्टिफिकेटाक लागून हें तुमकां बऱ्याक पडलें हय आतां बऱ्याक पडलें कित्याक म्हाका खबरूच नासलें फर्स्ट टायम म्हाजें अशें जालें तर म्हाका तें खबरूच नासलें कोणें म्हाका तें सजेशन दिलें म्हणून हांवें ट्राय केलो जाल्यार म्हाका बऱ्याक पडलें तें आतां म्हणल्यार हांव सकाळच्यान फर्स्ट एड आसलो की म्हाका इतलें काम आनी कशें करतलो म्हणून कितले अशे पयशे घेता प्रायवेट अशें व्हरत जाल्यार प्रायवेट ऑलमोस्ट घेता आसतले 2-2.5 खबर ना म्हाका तितले पूण हांवें फर्स्ट टायम म्हाका खबर ना घेता आसतले मे बी म्हाका इतले अंदाज ना